ढवळे बायपासार राती कारची धडक दोन म्हशीक बसली. ह्यो दोन्ही म्हशी खंय अचानक रस्त्यार येयल्यो धांवत आनी ड्रायव्हराचो चान्सूच मेळना ड्रायव्हराक की गाडी थांबोवपाक. आनी इतली धांवत येयल्यो की दोन्ही ह्यो म्हशी आहा त्यो कारीचे धडकेन दोगी जाग्यारूच मेल्ल्यो आसा. कारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा आनी राती थंय एक्सिडेंट जातकीर स्थानीक लोकांनी थंय धांव घेवन पुलिसांक आपयले. पुलिसांनी पंचनामा केल्लो आसा. कारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो काणकोणच्यान वेलंगा हांगा हळडीच्या कार्यक्रमाक वयतालो. पूण अचानक हळडीक पावचे पयलींच ताका एक्सिडेंट जालो आनी कारीचे मोठे नुकसान जालें. सुदैवान तो कारीचो ड्रायव्हर आसा तो सुखरूप बचावलो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या